requiring to grow into the future. तर ते पॉइंट्स सगळं आमकां कळची तरेची वगळ कोणाक कळना. तरी आमकां आमगेले युथान आमगेले करंट जनरेशनान डेवलप केले सॉफ्टवेअर्स तांणी विथ द हेल्प ऑफ IIT मुंबय, विथ द हेल्प ऑफ various other governmental organizations. Little help though, they have started doing some work on developing a software, a language Lipi converter in Google translations into Konkani. So much than that, when technology was not there, our ancestors, amgele burgan age previous generation, they contributed by taking this matter to the parliament and adding this language in the schedule of languages, national languages. That though it was thought that it's a very simple thing, having Konkani Lipi in a rupee note or adding it to the schedule in the constitution, we thought what is going to happen. But a lot of things have happened because of that. So I am learning law now at this age of 58. But I never got a chance earlier because there was no YouTube or there was no Google search engine. So I couldn't. But I developed my career by being a salesman, counter salesman in a shop. My father retired from customs, but there was no much salary at the time. देखोरनो कोंकणीनाची पेपर सादर करचे. Yes. कित्याक म्हळ्यार तुमची कोंकणीचे फ्लेवर आमकां सगळ्यांक हांगा मस्त आवडटा. ते देखून तुमी तुमचे कोंकणीन तुमी सादर करचे आमकां मानता. इंग्लीश नाका. English okay? नाका. इंग्लीश नाका. कोंकणीन करा. Okay. तावळे my career joined some words, sokda words English at because we have that's it. But throughout Konkani Bhasha na ulle na, my career I showroom and counter salesman joined. My own income na, tawla opportunities na asile, avasar na asile. तुमकां अवसर आसता तुमच्या गुगल सर्च इंजिन यूट्यूब कांय ना थंय कोणाली तुमी गेल्यार तांणी नेगेटिव्ह जावन सांगितलें जाल्यार यू गेट इन्फ्लुएन्स्ड बाय दॅट यू डोंट गो फर्दर आमी इन्फ्लुएन्स जाताय आमी मुखार वचचें जायना तावला आमी ती करताय आत्तां तशें न्ही गुगलान सर्च करीत युट्यूबान सर्च करीत जायतें इन्फॉर्मेशन मेळटा हांव मागीर स्टुडंट्सांक हांव शिपिंगाचे क्लास काडप आसा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फ्रेट फॉवर्डिंग्स हांव स्लोली डेवलप जावन कोरियर कंपनी फ्रेट फॉवर्डिंग शिपिंग ओशन फ्रेट एअर फ्रेट थंय येवन प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स अनुभव ज्ञानान आम क्लास काडून आमिल्ले पार्ट टायम जावन ताजे कुटान गुगलान सर्च करून चेडवांक जोली ऑपॉर्च्युनिटीज काडून दिवप रिक्रुटमेंट करप तशी करचे कुटान हांव LLB शिकोवन आमिल्लें कोवीड सगळ्यांच्यानी सो एवरी सगळे ऑब्स्टेकल ही ब्लॉक आमकां आतां टाटान सांगिल्लें म्हणटा टाटा सरी जायते ऑब्स्टेकल फेस करून येयलो टाटा म्हळ्यार ते ब्रँड आसा मात्र पण रतन टाटा म्हणलो ही वॉज अ ह्युमन बिईंग ही हॅड ताता हो ह्युमन बिईंग आशिल्लो मनीस आशिल्लो जायते ऑब्स्टेकल्स आशिल्ले जायते हें आशिल्लें एक लायफार एक स्टेजार जायते हें करून ते अनुभवान तो पॉजिटीव जावन रबून नेगेटीव जावन एक ब्लॉक माटी करून तेचे म्हणटा आमगे लँग्वेजाक जायते ब्लॉक्स येले आसताले आमगे म्हणटा शाळांनी अशी इनिशिएटीव काडप अशें गॅदरिंगांत आमकां पार्टिसिपेट करूं जावप हें सगळें व्हडलें कांयच जायत्या वेळा मीट करूं जावप आमी कोण म्हूण वगळ्यांक मनाक दिवप तांणी कोण म्हूण आमी मनाक करप हें करना फुडें आतां हांगा गोवा आशिल्ल्या वेळांनी मंगळूर आशिल्ल्या वेळांनी कोंकणी उलयना फुडें म्हाका मनान जाता कित्याक म्हळ्यार हांव जायते वर्सां सुनूच हांव कोंकणी फिल्म चमच्या वचप नाटक चमच्या वचप मिटिंग्सां वचप सगळें करप आत्तां हांगा पावन अशें सगळें सिरियस जावन इनवॉल्व चमच्या जायना फुडें आमकां अभिमान दिसता आमकां आमगेली पर्सनॅलिटी एक स्टेप मुखार वचच्या आमगेल्या गांवांत भास्करजी आसा नाटमीर अवॉर्ड आमकां जायते कूड इन्स्पिरेशन आसा तांणी खंय दाखोवन तुमचें मार्गदर्शन आमगेल्या कुटांतू यंगस्टर्स कुटांतू चंद्रबाबू शेट्टी तशेंची PN कृष्णन आनी सगळे आमकां तुमचें इन्स्पिरेशन वी आर कमिंग हियर सो वी हॅव टू गिव द सेम थिंग आमी हें सेम आमी आमगेले नेक्स्ट आशिल्ले संप्रदायाळांक आमकां दाखोवन तुमच्या तांकां गायड करूंक तांकां इनवॉल्व करूंक सो ऑपॉर्च्युनिटीज आय एम एक्सपेक्टिंग इन दीस हांव मागीर कंप्लीट पेपर्स बरोवन दिता आय थिंक हें करूं सटांगे नंदी धन्यवाद संजय बाब आता आमी मंगळूरचे नियाळ घेवया आनी मंगळूरचे स्थानी बेला आनी दाजी वर्ल्डाचे एक तकनिकी तंत्रज्ञ जावन आशिल्ले निमित्त तांचें योगदान आज व्हिडिओ कॉन्टेंट
खूब वाडावळ करूंक तांचें योगदान आसा. तांचे अवकाश. पयली आयकता न्हू, पयली परिशद जाताना अशें मायक नातलो कोणना. पयली परिशद जाताना अशें LED वॉल नातलें कोणना. पूण पयल्या परिशदेक आनी 30 आनी 3 परिशद जाताना कितल्यां त्या टॅक्नॉलॉजी कितली वाडल्या आनी कशें तें इवॅल्यू जालां म्हणून हांगासर सामको कळटा. ताका स्पेशल एक एक्सप्लेनेशनाची गरज ना म्हूण चिंता हांव. सर्वांक बरो दीस मागता. तंत्रगिन्यान भोवसड वाडलेल्या ह्या काळार अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो डेलिगेट जावन परिशदेच्या मांचयेर कोंकणी आणि तंत्रगिन्यान म्हणल्या विशयाचेर आसच्या परिसंवाद कार्यांत भाग घेवच्याक चड संतोष आसा, अभिमान आसा. भास म्हणलो टॉपीक आमकां सर्वांक वळखीचो. तंत्रगिन्यान म्हळ्यार आमी ह्या काळार आमी सर्वांनी ताका सरेंडर जाल्लो एक काळ हो. देखून भास आनी तंत्रगिन्याना विशीं गूंड अध्ययनान बरयल्ले चिंताप येदोळस रत्नमालाबाईन सादर केलें, संजय बाबान हांगासर सादर केल्लें आसा. अशें हांव ह्या विशयांत चड टॅक्निकॅलिटी चड गूंड वचोंक आशेना. तंत्रगिन्यानाक लागून कोंकणी भाशेक कितें फायदो जालो आनी मुखार भाशेचेर ह्याच तंत्रगिन्यानाची साध्यताय म्हणजे पॉसिबिलिटीज कितें म्हणल्याचेर म्हजे विचार मांडूंक हांव आशेतां. सामान्य जावन भास म्हळ्यार संवहन वा कम्युनिकेशनाक आसचें एक माध्यम. सुरवेर मनशांनी एकामेका कडच्या थोड्या प्रत्येक आवाजा रुपी तिचो वापर जातलो. ते जाला ती भास. नंतर गुर्त वा सायन्स मार्फत भाशेचें लिखीत रूप आरंभ जालें. भास पयले फावटी टॅक्नीक घुसली. अशें सायन्सांनी काल म्हणटात कोडिंग्स यूज केल्ल्या वरवीं पयले भास टॅक्निकल त्या गजाली भितर घुसली. प्रदेश गांव अशें म्हणून आवाजांत ताच्या मॅन्युअल रितीच्या दखलीकरणांत बदलावण आयली. मुखार भास आशिल्ली भासो बोली लिपी म्हणून सुरवातेच्या आवाजाक एका रितीचे समग्र भाशीक रूप आयलें. चित्र वा संकेतांनी दाखल जाल्ली भास मुखार पेपर, प्रिंटींग मशीन, कंप्युटर, कोडिंग अशें म्हणून आपल्या दखलीकरणाच्या टॅक्निकॅलिटींत अपग्रेड जाता आयली. खंय म्हणसर म्हळ्यार आज आमी जियोवन आसच्या AI तंत्रगिन्याना पर्यंत. भास म्हणटा आसतना तातूंत कोंकणी आयली. हेर भासा बरीच इंक, पेपर, प्रिंटींग मशीन हे सगळे तंत्रगिन्यान कोंकणी भाशेनी आपल्या दखलीकरणाक प्रसाराक उपयोग केल्ले आसा. फकत गोंय मात न्हय आसता कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळा आनी कराचींत पर्यंत कोंकणी भाशीक आशिल्ल्यान आनी ते वेगवेगळी बोली लिपी वापरतले जाल्ल्यान प्रिंट तंत्रगिन्यानाक सर्वांक एकरूपी सांगडा दवरूंक साध्य जालें ना म्हणली गजाल हांगासर प्रत्येक मानून घेवचें पडटा. पूण गोंयांत आनी मंगळुरांत कोंकणी भाशेन कोंकणी भाशीकांनी ह्या तंत्रगिन्यानाचो बरो वापर केलो. पत्रां, पुस्तकां यथेश्ट उजवाडाक आयली. प्रिंटा उपरांत संवसार नवो श्याव तंत्रज्ञानाक आविष्कार जालो. उलोवप आनी गायन दोन्ही रेकॉर्ड करची ती सुविधा लाभली. प्रदेश, बोली आनी लिपीक लागून लिमिटेड जाल्ले कोंकणीक श्राव्य तंत्रगिन्यानान मातशें लिबरल केलें. गोंय, मंगळूरू, केरळ, मुंबय म्हणून कोंकणी ताळे सगळ्यांनी आयकले आनी एकामेका वळखले. आकाशवाणी, ऑडिओ कॅसेट्स ह्या तंत्रगिन्यानाचो प्रमुख फोल जाल्ल्यान आल्फ्रेड रोजू, क्रिस पेरी, लॉर्ना, विल्फ्री विम्बस, जेरोम डिसोजा आनी हेर व्यक्तींनी आमकां सर्वांक आयकूंचे बरी जालें. आमी ह्या व्यक्तींक आयकूंचे बरी जालें. प्रदेश, बोली, भास मुली गड नासतना हे ताळे कोंकणीच्या घराघरांनी आयकूंक लागले. अजून हे आयकते आसात. त्या उपरांत तंत्रगिन्यानान मुखार वचून दृश्य माध्यमाचो काळ आयलो. घरा DVD प्लेयर आनी विशेष जागो आपणायलो. हो डिक्शनरी अजून आसा आनी पयलो डिजिटल डिक्शनरी तो कोंकणीचो. अशें तंत्रगिन्यानाचे ह्या काळार जायती बरी कामां, बरी कार्यक्रमां आमच्या ह्या तंत्रगिन्यानांत पिसार जाल्यात आनी कोंकणीचो बरो वेपार केला. आनी आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो काळ. पूण ताच्या पयलें
संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक असो पूण एकामेका कोंकणी लोकांचे ह्या तंत्रगिन्यानावरवीं कनेक्शन वाडला, संपर्क सडला, पॉलिटिकल रिजनल बाउंड्रीज सुटून पडल्यात. आणि हांव केरळा पावला तर तुम्ही जायते आज हांगात कर्नाटकात हांव पावल्यात, महाराष्ट्रात हांव पावल्यात आणि हांगात हांव गोंयचे आसात. हे सगळे लोक आज हांगासर सांगाता मेळत जाल्यार हाच्या फाटल्यानी तंत्रगिन्यान विशेष एक वावर केला, विशेष वावंट काडला आणि ताचो वापर ह्या संघटकांनी बरो रितीन केला जावन आसा. आणि आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वा AI चो काळ. म्हजे लेकार कोंकणीक अतिचड फायद्याक पडची टेक्नॉलॉजी ही. कंप्युटराचो आविष्कार जातना आमकां सर्वांक एक आकांत आसलो, सगळीं कामां कंप्युटर करता तर मनशांनी कितें काम करचें, तांच्या नोकरेक कितें गॅरंटी. पूण सवकास आमी सक्कड कंप्युटरांत कॉम्प्रोमायज जाल्या. तंत्रगिन्यानान हाडल्या आधुनिकतेच्या धांवणेंत आमकां ताची गरज आसली, आमची मजबुरी तीच जावन आसली. AI विशीं समान एक आकांत आसा, पूण तंत्रगिन्यानाच्या धांवणेंत आमी शेलेवन रावंक जायना. 2050 जातना AI टेक्नॉलॉजी संपूर्ण रितीन इंडस्ट्रीज, बिझनेस, प्रोफेशनल्स, डाटा सायन्स आणि मशीन लर्निंग ह्या विभागांक आपल्या नियंत्रणाचेर हाडटले म्हणलो एक अंदाज आसा. ह्या मध्ये भास, संस्कृती, आचार विचार सगळे आयले. पूण भिरान नाका, इतून मुनासर तंत्रगिन्यानाच्या आविष्काराक लागून कोंकणीचे बरें जाल्यार फुडें बरेंच जातलें. येदोळसू ह्या तंत्रगिन्यानान बोली, भास, प्रदेश, लिपी हे सगळे बॅरिकेड्स कान उडयल्यात. आसता AI तंत्रज्ञान हाच्या की मुखार वेतलें. ह्या तंत्रगिन्यानाक लागून कोंकणी एकवटा भितर हे नासतना लिपी, बोली, प्रदेश म्हणून प्रत्येकवाद मनशाक फुडें स्कोप आसचो ना म्हणलें हांगा हांव प्रत्येक सांगूंक आशेता. आयचो लोक प्रत्येक जावन युवा पिळगी ग्लोबलायझेशन आणि तंत्रगिन्यानाच्या नव्या आविष्कारांक चड लागीं आसा. कोंकणी भाशिकांतून कांय पाटिनात. देखून भास, संस्कृती, आचार विचारांक जागोवन दवरच्यांत तंत्रगिन्यानाची कशी मजत आपणायत म्हणले विशीं आमी चिंतूंक जाय. कोंकणींत AI तसल्या तंत्रगिन्यानाची पॉसिबिलिटीज कितें म्हळ्यार आमी समजूंक जाय. सगळो संवसार मुखार धांवते आसा. कोंकणी लोकांनी ह्या धांवणेंत मेळोंक जाय, नाजाल्यार हेर फुडें वेतले आणि आमी खंयसर ऑर्थोडॉक्स चिंतपाक लागून प्रत्येकवादाच्या वांद्यान शिरकोवन मुल्याक पडटले. हांव कोंकणी मनशानो, दारा भायर रावा नाकात, भितर या, तंत्रगिन्यान तुमकां संगात दितलें. आभार. धन्यवाद स्टानी पेडा. मंगळूरचे आणि साबार सगळे एक कालगट्टाचे नियाळ तुम्ही घेतले, तुमकां अभिनंदन. आता आमचे संगत आसा पलाश अग्नी, एक युवा कार्यकर्ता आणि त्यांनी डिजिटल माध्यमार खूप काम आता करीत आसात. तांचे पेपर. माझे वयले आनीक तशेंच सभाघरांत आशिल्ले सगळे मानेस्त नमस्कार. सगळ्यात पयलीं आयज म्हाका हांगा म्हजे विचार म्हणपाची संद दिली ताचे खातीर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे हांव उपकारी. कोंकणी भाशेक तंत्रज्ञानाची जोड ह्या विशया कडेन वचचे पयलीं कोंकणी तंत्रज्ञानाचो उगम केन्ना जालो हाचो विचार करचो पडटलो. तसो अभ्यासपूर्व आढावो घेवपाक गेल्यार आमी सहज उत्तर दितले ते 21व्या शेंकड्यान, जेन्ना पुराय संवसारांत तंत्रज्ञान आयिल्लें आनी नकळत आमी लेगीत तें आपणायत गेले. पूण म्हज्या मता प्रमाण कोंकणीन तंत्रज्ञानाची गती धरली ती कोविड काळात. कोविड काळ हो सगळ्यांत भयानक, दुखेस्त आनी नकारात्मकतायेन भरिल्लो काळ आशिल्लो म्हणल्यार अतिताय जावची ना. एक कोंकणी मोगी म्हण हांव हो काळ हेरांक जरी भयानक, दुखेस्त आनी नकारात्मकतायेन भरिल्लो काळ आशिल्लो म्हणीन जाल्यार कोंकणी भाशेक तो भांगराळ काळ आशिल्लो अशें म्हणटलो. लोकांक मेळपाची, साहित्य लोकां मेरेन पावोवपाची, कोंकणी कार्यावळी, भौशीक सभा घेवपाक मनाय आशिल्ल्या कारणान आमी तंत्रज्ञाना कडेन ओडून गेले. भास वयर काडटले जाल्यार हीच काळाची गरज हें आमकां मानवलें. हाचो अर्थ आमचे कडेन ह्यो तांत्रीक सुविधा पयलीं आशिल्ल्योच, पूण आमकां केन्ना ताची गरज दिसली ना. आनी निमाणे कडेन आमच्यांत कोंकणी मोगी आनी गोंयकार हे दोनूय गूण खेळटात. आमी उदकांत बसून रावतले, पूण जो मेरेन कोण आमकां उदकांत धुकलून भितर उडयना तो मेरेन आमी पेंवपाक शिकचे नात. आनी हे म्हज्या वाक्याक हांवें वेगळो पुरावो दिवपाची गरज ना. पूण उदकांत बुडटकच आमी पेंवपाक शिकतात आनी उडयतल्याक आमची ताकद दाखयतात हें लेगीत तितलेंच खरें आसा. एका रातीन
आमची कोंकणी भास तंत्रज्ञानाच्या आंगार खेळपाक लागली. कितलीशींच कोंकणी गितां, मुलाखती आनी हेर वावर ह्या काळखंडांत जालो. आयज म्हज्या ह्या उलोवपांत हांव कांय देखी घेतलो आनी त्यो देखी फक्त कांय मुद्दे आनी जाल्लो वावर तुमच्या मुखार दवरपाक हाची नोंद घेवची. आनी तांच्या भायर साबार जाणांनी ह्या काळांत वावर केला हें हांव मान्य करतां. कोंकणी दायज, कोंकणी संस्कृताय आयज संवसारभर पावची म्हूण साबार लोक काम करतात. तातूंतलोच एक म्हणल्यार भोवमानिस्त कबीर नायक. कबीर नायक हाणें कोंकणी दायज, संस्कृताय आपल्या कलेंतल्यान म्हणजेच म्हायतीपटाच्या वावरांतल्यान संवसारभर लोकां मेरेन पावयले. गोंयच्या गांवांनी भोंवून ताणें गोंयकारांच्यो कला संवसाराक दाखयल्यो. स्टेटवूड, डे, धनगर हे तांचे कांय म्हायतीपट. कोंकणी सॉंग्स मँगलोर म्हूण एक यूट्यूब चॅनल आसा आनी तांणी थंय साबार आदली कोंकणी गितां व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान उपलब्ध केल्लीं आसा. तशेंच गोंयचें उदाहरण घेत जाल्यार भोवमानिस्त दीपबाब कारापुरकर हांणी आपली सगळीं गितां यूट्यूबाचेर घाल्लीं आसात. हें शक्य जाता फक्त टॅक्नॉलॉजी खातीर. आयज कॅसेट आनी सीडींचो कॉन्सेप्ट गेला आनी ऑनलायन मोड आयला. तरणाटी आयज सावन, स्पॉटिफाय सारक्या म्युझीक ॲपांचो वापर करतात. सांगपाक खोस भोगता आमची कोंकणी गितां थंय लेगीत उपलब्ध आसात. कोवीड काळांत सगळे घरा आसतना भोवमानिस्त ऋषिकेश बाब कदम हाणें फेसबुकाचो वापर करून दर दिसा कारवारी कोंकणी बोलयेंतले उतर आनी प्रमाण कोंकणी उतर आनी सांगातान दोनी उतरांक देखी दिवपी वाक्यां असो वावर केल्लो पळोवपाक मेळटा. हें शक्य जालें कारण तांच्या हातांत तंत्रज्ञान आशिल्लें. भोवमानिस्त अनंत बाब अग्नी हाणें 365 दिसां परस चड महात्मा गांधीचे कोट्स कोंकणींत अणकार करून सोशल मिडियाचेर घातले. उपरांत ताचें पुस्तक आयिल्लें लेगीत आमकां वाचपाक मेळटा. पूण आयज गोंया भायर वा पयस आशिल्ल्या कोंकणी मोगीक ते जाय जाल्यार तंत्रज्ञान वापरून वाचपाक मेळटा. कुडचडेचे भोवमानिस्त परेश बाब च्यारी हांणी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार प्राप्त कोंकणी लेखक तशेंच वेगळ्या वेगळ्या प्रकाशकांची कोंकणी पुस्तकां आपले परीन बुक्स करपाचो यत्न केला. हें तांणी मारिल्लें पावल ताका वयर चडपाक सांगात दिवप हें आमच्या लागीं आसा. कोंकणी भास व्हिडिओ आनी ऑडियोच्या माध्यमांतल्यान जितली प्रसारीत जाता तितलीच बुक्साच्या माध्यमांतल्यान लेगीत फुडें वचप म्हत्वाची आसा. गोंयांत एक पेपर केन्नाय चुकून येता आनीक ताचो संपादक कोण हाची जाण कोणाकच ना. ठोकमत ह्या नांवान चलपी हो पेपर सरकाजम कशे तरेन हें जाता कोंकणीतल्या हातून प्रमोट करप ही लेगीत कला हातूंतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच भोवमानिस्त पुरुषोत्तम बाब वेर्लेकार हांणी कोंकणी भाशेचो एक मीम वॉरच चलयल्लो म्हण आमकां सोशल मिडियाचेर पळोवपाक मेळटा. आयज आमच्या हातांत तंत्रज्ञान आयलां आनी खुबशे तरणाटे आमकां सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जातना पळोवपाक मेळटा. कोंकणी कडच्यान पयस वता असो खूब फावट तरणाट्यांचेर आरोप जाता म्हूण म्हाका तांकां उदाहरणाक घेवन हांव मुजरत सांगपाक सोदतां. तांकां हेंच तांचें करियर म्हूण दवरतले जाल्यार गोंया पुरतें मर्यादीत रावप शक्य ना. आनी गोंया पुरतें मर्यादीत रावचें ना जाल्यार तांकां कोंकणी सोडून हेर भासांनी व्हिडिओ करप बांदिलकारक आसा. पूण ताचो विचार करनासतना ते कोंकणींतल्यान व्हिडिओ करतना आमी पळयतात आनी हीच देख आसा तरणाटो कोंकणी कडल्यान पयस वचूना हें सिद्ध करपी. मार्ग जरी वेगळो आसलो तरी ध्येय तोच आसा. 8वे यत्तेत शिकतना हांवें पळयलें सपन 14 नोव्हेंबर 2020 ह्या दिसा पलाश अग्नी स्टुडियोजाच्या नांवान जल्माक आयलें. ताच्या आदी वावर चालूच आशिल्लो पूण स्टुडियोची स्थापना करतना एक लक्षांत धरिल्लें जमता तितलें आनी जाता तितलें कोंकणीक तंत्रज्ञानाच्या वाटेर व्हरपाचें आनी ताकाच लागून हेर भासांतल्यान व्हिडिओ करता आसतना कोंकणींतल्यान तांच्या परस चड जातले हाची दखल सदांच घेतली आनी आयज मेरेन वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी करत आसा. कोंकणी कार्यशाळांक सभाघर वा कॉलेजी पुरते मर्यादीत दवरनासतना सूत्र सप्तक आनी गीत जल्मतना ह्यो 2 कार्यशाळा ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर सेगीत 7 दीस लायव्ह केल्यो आनी सांगपाक खोस भोगता ह्यो कार्यशाळा ऑनलायन केल्ल्या कारणान भायल्या देशांतले तशेंच भारतांतल्या हेर राज्यांतले कोंकणी मनशांक हातूंत वांटो घेवपाक मेळ्ळो. पेश रन्नर ही मुलाखतींची माळ कोंकणी लेखकांक एका वेगळ्या आयामांतल्यान तांच्या वाचप्यां मेरेन पावोवपाक शकली. तशेंच इक्विटॉक्स ही माळ समाजीक विशयांची आमकां नव्यान विचार करपाक लावपी माळ आसली. हें सगळें करता आसतना कोंकणी संगीत, लघुपट, म्हायतीपट सारक्या फाट्यांनी लेगीत पलाश अग्नी स्टुडियोज काम करता आनी करत रावतलो. कोंकणी तंत्रज्ञानांत खेळयतात तांची एक व्हडली माळ आसा आनी हांव त्या माळेंतलो फक्त एक मणी. आयज आमी सगळे कोंकणी
तंत्रज्ञाना कडेन वचपाची गरज आसा. आमी भौमानिस्त उदयबाब भेंब्रे हांकां आदर्श मानतात, आमची प्रेरणा मानतात. ते लेगीत कोंकणी भाशेक तंत्रज्ञाना कडेन व्हरपाक फुडें सरल्यात. युट्यूबा वयले तांचे समाजीक विशयांचेर विचार करपाक लावपी व्हिडिओ ताचो पुरावो आसा. तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवया आनी कोंकणी भाशेक तंत्रज्ञानाच्या मार उंची गाठुया. देव बरें करूं. चारय प्रबंधकारान तांचे प्रबंध सादर केले. आता हांव सभिकांक आव्हान दिता की तांणी तांचे प्रश्न कितें आसा, जर आमचे व्हॉलंटियर्स आसतले हांगा मायक व्हरूंक. सो कसले क्वेश्चन्स कसले प्रश्न आसा या कमेंट आसा तुमी थंय दाखोवन कोरेत. उठान राबल्यार तुमकां मायक दितात. आमचे चारय प्रबंधकाराक तुम्ही प्रश्न विचारेत. संदेश भाऊ. एकच गजाल की तंत्रज्ञाना भितर आतां आमी लिपी भितर विभागल्यात आनी ताका लागून आमकां कन्नडांत तुमी कितें बरयतात तें आमकां कळना, वा मल्याळमाक कितें बरयतात तें कळना, रोमी जातली तातूंत कळटा थोडी, आमची देवनागरी एक एक फावट तुमकां कळना. आनी आज तंत्रज्ञान जें आसा त्या तंत्रज्ञाना भितर व्हिडिओ आनी व्हिडिओ परसय चड म्हणटा ऑडियो पॉडकास्ट ह्यो गजाली खूब गरजेच्यो आसात. त्या दृश्टींतल्यान कितें जावचें अशें तुमकां दिसता, जातूंतल्यान आमची भितल्यो ह्यो वण्टी मोडून पडटल्यो आनी आमी एकामेकाचें साहित्य जें आसा वा बाकीचे जे कितें विचार आसात सगळे ते आमी समजुपाक शकतले. त्या दृश्टींतल्यान थोडे तुमी विचार मांडले जाल्यार खूब बरें जातलें. व्हिडिओ रुपी विचार मांडचे, व्हिडिओ रुपी प्रोग्रामां टेलिकास्ट करची, अपलोड करचे, ते एक काल म्हणटात भोव एक बरें आनी एक बरें एक प्रयत्न ते. आनी कोंकणीन ते जाते आसा. येदोळूच तुमी बिरी बिरी पावस म्हणलें एक प्रोग्राम आयकता जाल्यार ते सर ते रेकॉर्ड जावचे कर्नाटकांत. आनी तांतू वांटेली कवी आसात, ते गोंयचे आसात, केरळाचे आसात, कर्नाटकाचे आसात आनी महाराष्ट्राचे आसात. आनी ते कोंकणीन उलयतात आनी थंयसर लिपी वा ते बोली तसलो खंयचोच समस्या आनी ते सगळ्यांक अर्थ जाता, सर लोकांक ते अर्थ जाता. तसली प्रयत्नां ऑलरेडी चालू जाल्यांत. आनी दायजी वर्ल्ड टीव्ही तसली टीव्ही खंयच्याय कारणा खातीर लिपयेक या बोलयेक इम्पॉर्टन्स दिना. तांणी फकत तशें विचारांक आनी कोंकणी मनशांक कोंकणी प्रोग्रामां करता आसतना कोंकणी मनशांक कोंकणी विचारांक आनी कोंकणी एक अखंडता आसता, एक एकवट आसता ह्या खातीर. आनी गोंयांतय तशेंच आमी आतां कर्नाटकांत हांगासर गोंयांक येता आसतना हांगासरी असलीच थोडे सामका थोडे हांगाचे लोकल युट्यूब चॅनलाचे असले व्हिडिओ काडूंक येतात आनी आमकां कितेंच ते फरक पडना. कित्याक म्हळ्यार आमी उलोवचें लिपीक ते स्कोप ना. एक्चुअली लिपीक त्या एका परिघांत व्हिडिओ विज्युअल रेकॉर्डिंगांत विज्युअल टेलिकास्टांत विज्युअल एअरिंग करता आसतना थंयसर लिपीक स्कोप ना. आनी हे फुडाराक हे चड गरजेचें आनी अशें जाल्ल्यान असो वापर चड जायचे. तुमी सांगलें तें करेक्ट आसा. असो वापर चड जायचे, ह्या विशयान आमी चड उलयचे आनी चड आतां जे तंत्रज्ञान व्हिडिओ कितें आसा, कित्याक म्हळ्यार आमी हर एका लागीं आमच्या लागीं मोबायल आसा, हर एका लागीं आमच्या घरांनी कॅमेरास आसात आनी अशें आसता आसतना हे विशयांत आमी चड वावर केल्यार असल्यो गजाल्यो आमकां चड ते टॅकल करीत आनी इजी जावन आमकां सगळ्यांक एकामेका वळखून घेवयात म्हणलें म्हजी एक अभिप्राय. आणि कोणाला एक प्रश्न आसा? तुमचें नांव सांगात हे करून. म्हजें नांव देविदास कदम. उबो रावता म्हणटा सगळ्या दिसतलो. कवितेच्या बाबतींत बरें आसा, कादंबरीच्या बाबतींत कितें? कित्याक हांव कादंबरीकार. कादंबरीच्या बाबतींत जेन्ना तुमी हे व्हिडिओचो कितलो उपयोग जातलो? कथेच्या बाबतींत जाता, कथेच्या बाबतींत बरें जाता. कोणी प्रबंध बरयता ताजे बाबतींत कशें करतले? ओके.
आता एक सवाल कविता इझी त्या 5 मिनिट्सांनी या 10 मिनिट्सांनी जाता सादर करूंक जाता ताचे विशयांत उलोवप सादर करूंक जाता. कादंबरी विशयांत एक आमकां चॅलेंजीस आसा पूण हर एक चॅलेंजीस आमी ते टॅकल करचे चॅलेंजीस आसा खंयचेय आमकां कश्ट म्हण नाही. जर कितल्योगी आमच्यो कोंकणी कोडयालांत कर्नाटकांत नंबर उणें जावंक पुरो पूण फिल्म जाल्ल्यो सडावत काणयो ताचे पाडताल फाटल्यान कादंबरी फिल्मां जाल्यात गोंयांत ताची म्हाका खूब खबर ना पूण जावंक आसतली पुरो या इन मे फ्युचर जावंक पुरो कादंबरी. ओके सर कादंबरी जेन्ना आमी वाचता तेन्ना कादंबरीक एक स्वरूप आसता, स्टोरी लायन आसता आनी आसा. सद्याच्या काळात आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार सिरीज हो कॉन्सेप्ट खूब हें करता. सो एक तर ते विज्युअलायझेशनाच्या हातूंतल्यान कादंबरी येवची, सिरीज म्हणून येवची एपिसोडीक हातून भितर, किंवा पॉडकास्टाच्या हातूंतल्यान सुद्दां वॉयस जो पॉडकास्ट चलता तातूंत भितर सुद्दां कादंबरीचो आस्पाव करून घेवपाक मेळटा आनी वेगळे वेगळे एपिसोडान ती आमी हाडपाक जाता. अजून मेरेन म्हाका तरी म्हज्या म्हायती प्रमाण कोंकणींत ना कादंबरी अजून येवूं ना, पूण येवपाची गरज आसा. वय सिरीज हांव तेंच सांगूंक गेल्लो फिल्म आसा, फिल्माच्या उपरांत सिरीज जावचे चान्सेस आसात. आनी तुमी आनी एक विशय विचारलो प्रबंध कशें डिजिटल प्लॅटफॉर्मार येवचो म्हणून. प्रबंध जर हांवें आज हो प्रबंध हांगासर सादर केलो तर हो रेकॉर्ड जाता हो आनी नेक्स्ट हांवें आतां कन्नडांत बरयला म्हणजे कन्नडा पूण तुमकां कोणाक ताचे लिपीच्या विशयान कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक म्हळ्यार हांव थंयसर मायकाचेर उलयल्लो आनी म्हजी कोंकणी तुमकां सगळ्यांक समजता आनी तो रेकॉर्ड जाता. आनी फाल्यां तो अपलोड जाल्यार तो 10 years 15 years 30 years तो इंटरनेटाचेर आसता, युट्यूबाचेर आसता या डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर आसता वा पर्सनल काही पेन ड्रायव्हार पण आसता. ताका म्हणजे ते प्रिजर्व करचे आमी, ते टॅकल करचे, चॅलेंजीस टॅकल करचे. आमी एकच दीस एकाच फार आमकां सगळ्यो कादंबरी फिल्मां करूंक जायना, सगळ्यो कादंबरी आमकां वेब सिरीज करूंक जायना. पूण स्लोली आतां आमी खंय तावणो कंप्युटर प्रिंटींग तावणो कंप्युटर कायलो, कंप्युटर तावणो डिजिटल व्हिडिओ कायल्या, आतां हे कायल्या फुडें एशेंच आमी समकोंक आसा, फुडें समकोंक आसा. आनी कोंकणीच्यांनी आमी त्या विशीं जरूर प्रयत्न करूंक आसात. येस संदेश बाब. हांव येदोळ सांग म्हणजे हांव 1996 साकून डिजिटल माध्यमा भितर आसा. म्हणजे जावं टेक्स्ट ताजे नंतर व्हिडिओ हे सगळे गजाली भितर पॉडकास्टय केल्यात, पॉडकास्टा भितरय आसा. देविदास बाबान जें वागलें त्या हातूंतल्यान म्हाका तुमचे कडल्यान फीडबॅक जाय आशिल्लो एक्चुली, की खास करून आमच्या शेजाराच्या राज्यां भितर महाराष्ट्रा भितर मराठीचे ऑडिओ बुक्स भरपूर पॉप्युलर जाल्यात. आनी कथा जावं कादंबरी जावं ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो ऑडिओ बुक्साच्या स्वरुपांत येवप ही आज काळाची गरज आसा. कारण गाडयेंतल्यान वतना पसून आमी ऑडिओ बुक्स आयकुपाक शकतात आनी आयची तरणी पिळगी जी आसा ती सगळी ऑडिओ बुक्सच आयकता, पॉडकास्टच आयकता. सो त्या दृश्टींतल्यान ही ऑडिओ बुक्साची चळवळ हांगा आसात. अजून पर्यंत आमचो एकूय ऑडिओ बुक कादंबरीचो आयिल्लो ना. त्या दृश्टींतल्यान ते जावचे आनी सगळ्यांनी विचार हाजेर करचो सिरियसली, इतलेंच मागता. धन्यवाद. आता एक प्रश्न आसा दामोदर बाब. ऋषिकेश. ओके, एक नेक्स्ट ऋषिकेश, फर्स्ट दामोदर बाब. आता स्टॅनी बाबान सांगलें न्ही तांचे बेबी पावस कितें आसा म्हणून, तशें वेगवेगळ्या मनशा कडेन कितें कितें आसतलें ताजें एकत्रीत सगल्यांक मेळचें. म्हणजे आतां तें आसा म्हणून म्हाका खबर ना, तुका खबर आसा? म्हाका खबर ना. कोणाक थोड्या लोकांक खबर आसा पूण जांकां ना ताजें एक एकत्रीत केंद्रीत हें करचें आनी सगल्यांक धाडचें अशें म्हजी सुचोवणी. तुमचे सुचोवणी बरे आसा, पूण आयच्या दिसा आयचे सर्च इंजिनाचे उपयोग ते देखून आजी डिस्ट्रिब्युटेड म्हणटा आमी, म्हळ्यार खंय आसल्यारय ते आमकां मेळचे वरी जाता. एकत्रीत जावचे गरज आतां आमी फुडें सरल्याची म्हूण म्हाका दिसता. गणेश बाब. गुरू, येस. आमी ऑडिओ रेकॉर्डिंगा विशयान उलयते आसा, पूण टॅक्नॉलॉजी अशी आमची टेक्स्ट टू स्पीच टॅक्नॉलॉजी विशयान कित्याक उलयना म्हणून विचारचें हांवें. ओके.
घाणेकर बाबाली म्हाका प्रश्नाक जाप दिवंक जाय की आमी हांगा जे मुद्दे मांडल्यात ते प्रत्येक जाण आपल्या वाठारांत कितें काम करता ते आनी तुमी म्हणटा की बरोबर एकत्रीत सगळ्यांक ही बेनिफीट मेळपा जाय जाल्यार म्हाका दिसता परिशद ही एक अशी संस्था आसा जाणे म्हाका दिसता हातूंत फुडाकार घेवपाक जाय हे सगळे प्रत्येक प्रांतांत जे लोक काम करतात आनी ताचो फायदो सगळ्या कोंकणी मनशाक जावंक जाय हातूंत भितर लक्ष म्हाका दिसता परिशद घालपाक शकता. ऋषिकेश. हांगा एक वेगळो तरेचो प्रॉब्लेम आसा म्हणल्यार कांय लोकांक काम आसा तें खबरूच ना पूण म्हजो प्रॉब्लेम मातसो वेगळो आसा म्हाका रिपिटेशन दिसता एक तरेचें काम जर मंगळुरांत कोणी करता तसलेंच तरेचें काम गोंयानूय घडटा आनी एकूच टेक्स्टाचो दोनदा रिपिटेड म्हाका आवृत्ती पळोवपाक मेळटा ती जावची न्ही आनी असो तुमचो कितें तरी एक फोरम करप शक्य आसा काय कितें की रिपिटेशन जावची न्ही म्हणून घाणेकर बाबाचो आनी म्हजो प्रश्न ड्रास्टिकली डिफरंट जालो बट ताजो कितें विचार करपा येता काय कितें. ओके नोटेड सर. सो दुसरो खंयचोय प्रश्न आतां समाप्त करून हांव म्हजें उतर हांव प्रसार करता. जायती वर्सां परिशदे कडेन मागणी आसली आमकां नॅशनल लेवलाचेर दूरदर्शन केंद्र ना. आमी खंयच्याय DTH उगडलो टाटा स्काय अमके तमके कितले कितले आसा पूण कोंकणी चॅनल भितर ना आनी म्हणजे दूरदर्शनाचे आनी कोंकणीचे कितें वांकडे आसा काय तांकां तांचे कोण दूरदर्शन पळयत ना वेगळी चॅनलां आसा मराठी कितलीशी चॅनलां आसा आनी खंयच्या खंयच्या भासांनी कितली चॅनलां आसा कोंकणी भास इतली दळिद्री आसल्या एकूय खंयच्याच टीव्हीचेर उक्ते केले काय कोंकणी चॅनल मेळूंक जाय. इंटरनॅशनल लेवल जाले ते कित्याक जायना कितलीं वर्सां जालीं. धन्यवाद. दूरदर्शन हो सगळ्यां कडेन पावपाचो मिडिया आसा ताचे कडेन दुर्लक्ष करून बाकीचे तुमी जे लोकां कडेन पावनात त्या मिडियान तुमी हात घालतात. मग तुम्ही हांगा बामण आनी बहुजन समाज करपाक सोदता काय कितें. तुमचो अभिप्राय स्वीकार जाता. धन्यवाद. सगळ्यांक नमस्कार. आज ही चारय अनुभवी आणि तंत्रज्ञानांतू काम केले लोकांनी तांचे प्रबंध सादर केले. कोंकणीचे तंत्रज्ञानाचे संबंध कितें ताची जोड कितें हें तांणी तांचे नियाळ घेतलो. तांकां हांव पयले अभिनंदन करता. तुमचे चारूय तुमचे पत्र आमकां मेळ्ळीं आनी मेळका इतल्याची तुमी संवाद करचे. उरले सगळ्यांनी ते पत्र तांचे सादर केले ताका हांव अभिनंदन करता. आमी नियाळ घेतलो आनी कोंकणींतू तंत्रज्ञान कितलें आसा तें आमकां आतां सभासर आमकां मना घेतलें. कांय 15 वर्स फुडें हांव संदेश बाब आनी अन्वेषा आमी काणकोणाचे एक युवा साहित्य संमेलनाचे सायड लायनांत बसून आमी उलयतालीं तेन्ना आमकां दिशिल्लें कोंकणी ऑनलायन कॉन्टेंट चड जावका म्हणून. तेन्ना आमचे नदर टॅक्स्टा वयर आशिल्लें. टेक्स्ट कोंकणी टॅक्स्टा वयर आशिल्लें ते उणें आशिल्लें. उणाव आमकां दिसतालो तेन्ना कोंकणीचे टॅक्स्ट चड जाय आमकां ताजेर तंत्रज्ञान वाडोवका जाल्यार ताका आमकां ते टॅक्स्ट चड जाय म्हणून अशें आमी अभिप्राय मांडिल्लो. त्या नंतर आमी कोंकण वॉल्टराचे आविश्कार करचे वेळार आमकां डेटा जाय आशिल्ले कोंकणींतू कशें कन्वर्शन जाता लिप्यंतरण कशें जाता म्हणचे विशयार. त्या नदरेन आमी गोंया कडेन पळयलें मंगळुरांत पळयलें आनी त्या वेळार आमकां उपलब्ध आशिल्ले डेटा आमी कशें आसा म्हूण पळयलें. आमकां तेन्ना मेळ्ळें व्हड एक देणें म्हळ्यार तेन्ना अस्मिताय प्रतिश्ठानान सिडॅकाचे सहयोगारी आनी तयार केल्ले आशिल्ले 30 लाख वर्डाचे टेक्स्ट कॉर्पस आमकां तांणी दिले. शांतराम
वलावलीकार हांकां हांव आजी उडकासकाण घेता. तांचे तें खडेगांठ एक मोलादीक काम घट्ट राबून आमी हें काम मुळावें काम कितें आसा तसले कामाचे आमकां उपलब्धी आशिल्ले निमित्त आमकां कोंकण वाठाराचे करूंक साध्य जालें. ते 30 लाख वर्ड आशिल्ले आमी 25,000 वर्डाक हाडले हांव आनी मेल्विनान बसून आनी आमी ते एक कॉमन 1,500 वर्ड्साक हाडून घेवन त्या मागीर आमी तो आमचो तंत्रज्ञ आशिल्लो विनोद राजन ताका दिले. ताणें ताजें तंत्रज्ञान ताजेर रुपीत केलें. तंत्रज्ञान एक पावंडो तंत्रज्ञाना पयले पावंडो आमकां आमचे भाशेर आमी काम करचे गरज आसा. तंत्रज्ञानाक दिवपाक जाल्यार आमकां ताजे भाशेचेर काम आमचे मुळावें काम आमचे गरज आसा. त्या नदरेन संदेश बाबाचे व्हिडिओ कॉन्टेंटाचे उल्लेख म्हाका बरे सारके दिसता. आज ही चॅट जीपीटीचे जनरेटीव एआयचे युग आमचे मुखार आसा. जनरेटीव एआय कितें करता म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक सादारणसर खबर आसा. हांव पयर म्हजें एक पोयम म्हजें एक कविता कोंकणी दाखोवन इंग्लिशाक ट्रान्सलेट कर म्हणून चॅट जीपीटी कडेन सांगलें. ते बरे तरान तांच्यान ट्रान्सलेट केलें. ते दाखोवन ते जापनीज भाशेर ट्रान्सलेट करी म्हणलें. ते जापनीज भाशे गेले हांव वाजूंक शकना पूण ते अक्षर म्हाका दिसले. परत ते दाखोवन ते इंग्लिशाक ट्रान्सलेट करी म्हणलें. ते इंग्लिशाक कशें आशिल्लें तशेंच आयलें परत आनी ताजे नंतर हांव ते कोंकणी हाड म्हणलें. कोंकणींत थोडे चेंजस जावन ते कोंकणीचे अर्थ तशें आशिल्लो. चॅट जीपीटी ट्रान्सलेट करूं शकता. एक मनीस कशें ट्रान्सलेट करता तशें करता. एक मनीस कशें लिप्यंतरण करता तशें ते चॅट जीपीटी करता. एक तुमी ताचे पोयम दिले जाल्यार एक कविता दिले जाल्यार एक कादंबरी दिले जाल्यार ते कादंबरीचे विश्लेशण करी म्हळ्यार एक समर्थ विमर्शक पशी विमर्शका तितलेच योग्य जाल्लेले विमर्शा योग्य जाल्लेले एनालिसीस आज ही चॅट जीपीटी करता. तुमकां पळयतना त्या मनशान केलेले की यंत्रान केलेले म्हणचे डावट आसता. एक भास एक टेक्स्ट स्पीचा कर म्हळ्यार ते करता. स्पीच अशें टेक्स्ट कर म्हळ्यार करता. एक मनुष्य मात्रान करचे कितले काम आसा ते नकल करूंक आज ही चॅट जीपीटी या जनरेटीव एआय शिकला. तितलेच न्ही हे जनरेटीव एआयचे युग प्रारंभ जावन आनीक 1 वर्स जायनी तितले भितरी आज ते रॅशनल थिंकिंगा कडेन आयला. आज ताका खंयचे सम खंयचे सम न्हय म्हणल्यार ताका ताजे कडेन माहिती आसा. ताका ते कोण म्हूण गोतना. चॅट जीपीटीक आपण कोण म्हूण गोतुना. मनशाक कळटा. आमी मनशाक तूं कोण म्हळ्यार आमी सांगतात जाल्यार ताका कळना जाल्यार ताका रॅशनल थिंकींग खंयचे सम न्हय खंयचे नैतीक खंयचे अनैतीक मनुश्याले ह्युमन एक इंटरप्रिटेशन कशें आसा ताजे प्रमाणार तें आमकां दिता. हें साध्य जालेलें कशें करता. चॅट जीपीटी कशी आमकां इसले सगळं सुविधा दिता म्हणजे आमकां मना येतना. ताजें सामर्थ्य पळया. शेक्सपियराचे स्टायलार एक पोयम म्हाका पोएट्री म्हाका बरोवन दी म्हळ्यार ते दिता. ताजेच पोएट्री ती. वेलुस्कराचे स्टायलार एक कोंकणी पोयम बरोवन दी म्हणलें. एक सादारण तराचे पोयम आयले म्हाका दिसलें पूण प्रयत्न केले ताणें धैर्यार. कोंकणीचे कॉन्टेंट उणाव आशिल्ल्या कारणान तितले समर्थ रितीन एक्युरेसी जायनी. त्या कारणाक लागून अवेलेबल डेटा कितले आसा लोकां संवसारांत कितले आसा ताजे आधारार ते लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स म्हणटाची ताजे आधारार सगळेची चॅट जीपीटी जनरेटीव एआय आज सामान्य जावन तुमी पळयलें म्हणजे खंयचेय एक फ्लॅक्सारी तुमकां प्रिंट जावचे गणेशाचे गणपतीचे चित्र ते एआय निर्मीत जावन आसता. एक साधारण आर्टिस्टान करचे पशी चड छंद रितीर ते करता एआय म्हणटा ताचें सामर्थ्य आमकां कळटा. हे कशें साध्य जालें म्हळ्यार एक लार्ज डेटाबेज लार्ज डेटा ते काण घेवन ताजे प्रोसेसा मादरी ते एक ताजे रेस्पॉन्सीस क्रिएट करता. आतां आनीक आयला एआय एजंट्स म्हणटा ताका. ते कितें करता म्हळ्यार व्हिडिओ कॉन्टेंट जे आसा तें पळोवन ताजें नकल करता. आतां ते घेता पयले घेता अशें टेक्स्ट घेताले ते आतां ते व्हिडिओ घेता
आणि ते व्हिडिओ आधारार ते व्हिडिओ जनरेट करता. ते एकलो एजंट असता, तो पळयतना तुमकां मनशा बरें दिसता, तुमी तुमचे रूप ताका दिव येता, तुमचे ट्विनिंग कर येता, तुमचेच एक प्रतिनिधी जावन तुमी तुमचे वेबसायटीर घालून घेवन तुजे कोणाकय म्हाका म्हजे कडेन उलोवंक आसल्यार हाजे कडेन उलया म्हण येता. या तुम्ही खंयचे संसाराचे प्रश्न ताजे कडेन विचार येता ते आन्सर करता, ते तुमकां जवाब दिता. ते सारके या सारके न्ही तें मागीरचें विवेचन. त्या दला कशी दामोदर गणेकाराचें काम, या अस्मिताय प्रतिष्ठानाचें काम, या गोंय युनिव्हर्सिटीचे शब्दमाले वर्ड नेटाचें काम कशें कोंकण वाठाराक जेवो एक गुगल ट्रान्सलेटाक उपकारी जाले, तशें आयचे दिसा मुखारचे दिसा आमकां फावंडेशनल काम म्हणचे म्हाका दिसता ते दायजी वर्ल्डाचें जावन आसचें पुरो, कविता ट्रस्टाचें जावन आसचें पुरो, संदेश बाबाचें काम जावन आसचें, अशें कोण फ्लाशेक न्ही, या कितले लोक व्हिडिओ कॉन्टेंट क्रिएट करता आयचे दिसा, तांचें काम मुखारचे दिसा आमकां कोंकणीक भरपूर भार दिता, भरपूर एक दिगो जेवचें काम करता म्हणून म्हाका दिसता. एनोटेशन्स म्हणटात, एक शब्द आमी उच्चार केले पावना ताका एक टॅगिंग करता, त्या लिंग्विस्टीक कामय CIL केलेलं आसा, या गोंय युनिव्हर्सिटीने केलेलं आसा. चड जावका या खडेगांठ काम आमी कितले चड करताची ताजे आदारार तंत्रज्ञान आमकां वापर करूंक चड अवकाश आमकां मेळटा. त्या देखून हाजी गरज कितें म्हळ्यार म्हाका HML उलयता आसतना वय पुरे समरे म्हाका एक प्लग इन ना मू हाजी मेगेल किटाळ पत्र कितें आसा तो ऑनलायन चलयता त्या गोंयकारांक वाजूंक जायना, हिता म्हळ्यार ते कन्नड लिपीर आसा. ते जर तांणी कोणें वाजूका ते कोंकण वाठाराक घालून कन्वर्ट करून वाजूका या विंगड माध्यमार घालून वाजूका, एक प्लग इन करूंक आमकां जाय न्ही, अशें ताजो दुख्ख ताणें म्हाका सांगलें. म्हाका दिसता ते तसले टूल्स, तसले प्लग इन्स, तसले सान तंत्रज्ञान आमी पयले आमचे कोंकणीक बल दिवच्याक आमकां कोरका. ताजे खातीर एक तंत्रज्ञ और एक थिंक टँक आमी निर्माण करका, गोंय सरकारान ताका बल दिवका, आनी ताजे बलार आमी असल सान उपक्रम या एक टूल्स एंड टेक्नॉलॉजी आमी डेव्हलप करका, कोंकणीक ताका जोड दिवका, आनी आमी कसं केल्लें म्हणून उलोवचें न्हय, आनी कसं कोरका म्हळ्यार उलोवका त्या कमिटीन, त्या एक थिंक टँकान तांणी निर्णय घेवका आनी मुखारचे वाट घालून घेवन आयचे दिसा दुडवा कांय उणें पडना. तें करचें काम, खडेगांठ काम कोणेंय नेल्यार पांय दवरून आमी जाय हें करका आमकां म्हळ्यार काम डीप वर्क कितें आसा तें कोंकणीक जावचें, तंत्रज्ञाना मादरेर जावचें गरज आसा म्हणून म्हाका दिसता. मुखारचे अधिवेशनांत तंत्रज्ञानाचे विशयार आमी परिसंवाद चलयतना आमी मागची नाची आजीक जाल्यार आमी तंत्रज्ञानांत कोंकणीचे कॉन्टेंट उणेंशें पुरो, बट उपक्रम उणे ना आमचे. उपक्रम आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किम्स वापरून आमी केलेलो आसा. गोंयांतूय काम जालां, मंगळुरांतूय काम जालां. जाल्यार फुडले परिसंवाद कितें आसा तंत्रज्ञानाचेर आसता जाल्यार आमी तंत्रज्ञ आनी भाशा तज्ञ हांकां दोगांयकय बसून आमी एक क्रियात्मक जावन आशिल्ले उपक्रम करका. तेन्ना काळ विंगड आसतलो. हे आमचे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या जनरेटिव्ह AI और हे एजंट्स आमगेले सगळे योजना शैली आमगेले मुखारचे कामाचे रूपरेषा सगळे विंगड करतले जाल्यार त्या टायमार आमकां एक दूरदृश्टी आशिल्ले तसले असले मात्र आमकां तेजे उपयोग करूं जाता. एक आलोचन करतना एक भंय दिसता मुखार दिसाचे कितें म्हळ्यार एक कांय स्टँडर्डायज जावन वतले भास म्हूण. AI इतले फास्ट, इतले स्पिडार वता की म्हळ्यार सगळे भाशेंक एक स्टँडर्डायज करतले, प्रत्येक भाशेक स्टँडर्डायज करतले म्हणून प्रमाणीकरण करता. प्रमाणीकरण आमी भारी भरमेर पळयताले पयले. आमचे शुद्ध लेखाचे नियम तानाजी बाबान या गोंय अकाडेमीन करतना आमी शेणे गोंयबाबाचें पत्र या शेणे गोंयबाबाचें लेखन वाजिल्लें म्हणून जाल्यार आमकां तातूंत भितर युनीक आशिल्लें ऑर्थोग्राफी, युनीक आशिल्लें टॅक्स्ट आमकां पळोवचें मेळटालें.
उकारांत इकारांत अशें मेळटले. शुद्ध लेखनाच्या नेमाक लागून ते सगळे आमी काण उडयले, आमी अळंत वापरले, सगळ्याची स्वराक्षर काण उडयले, वर्ड एंडींग स्वराक्षर. आतां तें दिसता म्हाका पळयतना तें डायवर्सिटी गेल्ली वय, खंय कडेन विविधता आमी काण उडयली वय म्हणून. मुखार दिसा आमकां व्हिडिओ माध्यमारी आज प्रोड्यूस जावचे विंगड प्रदेशाचे कॉन्टेंट मुखार दिसा फेक कॉन्टेंट जातना, मुखार दिसा ए निर्मीत कॉन्टेंट जनरेट जातना, हें फेक कॉन्टेंट म्हणून वर्ड कसलो यूज केलो म्हळ्यार हांवें, तुमी बेबी पिकॉक म्हणून गुगलार सर्च केल्यार सुमार 10 पेज तुमकां कितले बेबी पिकॉकाचे चित्र तुमकां दिसता ते AI निर्मीत चित्र जावन आसा. मुखार दिसा आमी व्हिडिओ कॉन्टेंटारी AI निर्मीत कॉन्टेंट चड जाता वता, ऑटोमॅटिकली AI जनरेट करता कॉन्टेंट, व्हिडिओ जनरेट करता, जनांक कितें जाय म्हूण ताका कळून ते करता वता. तेन्ना चड फेक कॉन्टेंट या कृत्रीम कॉन्टेंट क्रिएट जाता, ताजे जागृती आमकां आसूंक जाय. सो हे पुराय आलोचन करतना मुखार दिसाचे कल्चरल एप्रोप्रिएशन, आमगेले सांस्कृतीक जावन आशिल्ले विंगड फायनेस्ट विंगड मुळादीक एक एलिमेंट्स कशे आसा ते लुप्त जावचे एक डेंजर आसा. स्टँडर्डायझेशन जातना या कॉन्टेंट ऑटोमॅटीक जनरेट जातना ते अर्थुनातिले शब्द क्रिएट जाता, कशी शब्द आनी अर्थ सांगाता राबूंक जाय, तशेंच कल्चरांतूय ताजे मुळावे चिंतप कसं आसा तेंवूय राबूंक जाय अशें म्हाका दिसता. ते सकड आलोचन करतना एक एथीक कमिटी एक जावका, एक नागडो बेताळ आमचे लोकांक मध्ये येवका आनी ताणें आमकां दृश्टी दिवका दुराची की बाबा हें सारकें न्हय हें सारकें म्हणलें. एक व्हड कॉर्पोरेशनान इतले AIचे वयरी इन्वेस्ट करतना आमकां तें दिसता. आमचे तसले ल्हान भाशेक AI एक दिगो जावो, एक आधार जावो, आमकां ते मारेकार ना जावो अशें हांव लेखता आनी म्हाजें उतर संपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. कार्यावळीच्या सत्राच्या ह्या निमाण्या वक्तार आमी पावल्यात, पूण ताचे पयलीं एक कळवणी. आमी रिसेप्शन कावंटराचेर पेन, पेपर आनी एक बॉक्स दवरला. जरी कोणाक जर थराव मांडपाचे आसत जाल्यार तांणी रिसेप्शन कावंटराचेर वचून ते बॉक्सान घालचे. निमाणो वेळ जो आसतलो तो 1 म्हळ्यार आसतलो, नोंद घेवची. माचयेर आशिल्ले आमचे आयच्या सत्राचे अध्यक्ष गुरुदत्त बंटवाळकर हांचे हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रबंध सादर करपी आमचे हेर मानेस्त भौमानेस्त संजय राजगोपाल, भौमानेस्त स्टॅनी बेळा, भौमानेस्त रत्नमाला दिवकार, भौमानेस्त पलाशबाब अग्नी हांचेय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हें सत्र हांगा सोंपता अशें जाहीर करता, पूण ताचे पयलीं एक सूचना दिता तुमकां की आमी मुखाल्लें सत्र रोखडेंच सुरू करतात. कोणेच सभाघराच्या भायर वचचें न्ही. वेळेचें मान दवरून भान दवरून आमी सत्र सुरू करतात दुसरें. सो कोणेच वचचें न्ही. सत्र हांगा सोंपता जाहीर करता. देव बरें करूं.
भौमानेस्त प्रकाशबाब नाईक, भौमानेस्त चंद्राबाबू शेट्टी, भौमानेस्त संदेशबाब बांदेकार आणि भौमानेस्त सेराफीन कोता हांव मागता ह्या सगळ्या मानेस्ता लागीं तेंच्यांनी माचेर येवचें. आमच्या मदीं आसात ह्या सत्राचे अध्यक्ष भौमानेस्त हेनरीबाब मेंडोन्सा, संदेशबाब बांदेकार, प्रकाश नाईक, चंद्राबाबू नायडू, चंद्राबाबू शेट्टी, भौमानेस्त चंद्राबाबू शेट्टी आणि सेराफीन बाब कोता ह्या पंचाचेर ह्या सत्रात एनर्जी येवनी आणि एनर्जी अशीच उरून हे सत्र यशस्वी जावं अशें सगळ्या उपस्थितांकडे मागता. सत्र मुखार व्हरता. सत्राचे अध्यक्ष जावन आसा हेनरीबाब मेंडोन्सा. हे एच.एम. पेर्नाल ह्या टोपण नांवान फामाद आसात. तांची 6 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. तशेंच kittal.com चे ते संपादक आणि प्रकाशक आणि आसरो ह्या नियतकालिकेचे ते संपादक आसात. साहित्य अकादमी आणि कर्नाटक कोंकणी अकादमीच्या परीक्षक म्हणून त्यांच्यानी वावर केला. 25व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष ते आशिल्ले. हेनरीबाब मेंडोन्सा तुमकां येवकार. प्रपत्र सादर करपी मानेस्त आसात भौमानेस्त प्रकाश दत्ताराम नायक. पेशान ते शिक्षक. फाटली 4 दशकां ते सातत्यान कोंकणी कवितेची सेवा करतात. गोंयच्या नामनेच्या संस्थांचे तांकां कविते खातीर पुरस्कार फावो जाल्यात. त्या व्यतिरिक्त कवितेच्या व्यतिरिक्त प्रकाश बाब गद्य स्वरुपातूय तांचे लिखाण करतात. पुस्तक रुपान प्रकाशित तांची गद्य कविता, एकांकिका, लघुकथा, गीता तांणी निर्मिल्यात. हालींच मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्राचो मडकूळ ह्या कविता संग्रहा खातीर तांकां पुरस्कार फावो जाला. फुडले मानेस्त आसात भौमानेस्त संदेश बाब बांदेकार. सोशल मिडियाचेर सामके फामाद आणि वेल कनेक्टेड अशे गोंयच्या भायले साहित्यीक आमच्या मदीं ते आसात. ते एक नामनेचे कोंकणी कार्यकर्ते आणि संघटक, आकाशवाणी कलाकार, तशें अष्टतासी व्यक्तिमत्व जे निबंध, कथा, कविता, ललित लेख, नाटक, नाट्यसंहिता, अनुवाद या साबार तरेच्या साहित्य प्रकारान बरोवप करतात. संदेश बाब तुमकां येवकार. आणि मानेस्त आमकां लाभल्यात आमचे गोंयचेच कोंकणीचे खडेगाठ कार्यकर्ते भौमानेस्त सेराफीन बाब कोटा, जे कोंकणी कार्यकर्ते आणि संघटक आसात. शिवाय गोंयांत पर्यटन क्षेत्रात एक नामनेचे व्यावसायिक म्हणून त्यांच्यानी नाम जोडल्यात. गोवा कोंकणी अकादमी, इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा अशा संस्थाचे ते एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे वांगडी आशिल्ले. वांगडी म्हणून त्यांच्यानी काम पळयलां. कोंकणी भाशा मंडळ ह्या संस्थेचे ते 6 वर्सां उपाध्यक्ष म्हणून त्यांच्यानी वावर केला. तशेंच भाशा मंडळाच्या कार्यावळींनी तांचो सातत्यान एक्टिव्ह असो सहभाग आसता. आमच्या ह्या सत्रात उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक परत एक फावट येवकार. हांव मागता ते अखिल भारतीय कोंकणी चंद्राबाबू शेट्टी, सेराफीन कोता, आणि संदेश बाब बांदेकार. हे सत्र आम्ही आता सुरू करता आणि सत्राची सुत्रां हांव ह्या सत्राचे अध्यक्ष भौमानेस्त एच.एम. पेर्नाल हांच्या लागीं सोंपयता. तुमकां सगळ्यांक
नमस्कार. हांव एक्सिडेंटल चेअरमॅन आसा. किरण मॅडम येवंक ना, तांच्या ॲब्सन्सांत हांव एक्सिडेंटल चेअरमॅन आसा. आनी आमच्या सूत्रसंचालकान नायडू म्हणटाना म्हाका चेअरा विशयी दिल्ले भिरांत दिसूंक लागली. सो आय होप सो आता काल जावन आज म्हणसर हांगासर ऑलमोस्ट 3 परिसंवाद जाले आनी हो निमणो आसा अखेरीचो. हाचे आयोजक आसात आमचे प्रशांत बाबू, बाय अग्नी आनी चेतन आचार्य आनी बारी चिंतून अस्मिताय, अस्तित्व आनी मुखावेले दिशा दवरला म्हणून म्हाका दिसता. कित्याक म्हळ्यार काल जावन आज म्हणसर जाल्ले जितले परिसंवाद आसात, पयल्यांत आमी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी विशयांत चर्चा केली. ताचे उपरांत 2 पॅरलल सेशन्स जाल्लीं. तातूंत मायनॉरिटी स्टेटस मागीर ऑफिशियल लँग्वेज ह्या विशयान चर्चा जाली आनी आतां तंत्रज्ञान जाली. हे सगळे कन्स्ट्रक्ट जावन अल्टिमेटली येवन रावचे ताचे अस्मिताय आनी अस्तित्व आनी अखेर एक आमकां सोडलां तें मुखावेले दिशाक कितें करचें म्हणून. एक टायम आसलो 2006 or 2005 अधिवेशनां संमेलनां जाताना आमी एकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ कोंकणी ताच्या विशयांत उलयतल्या, इतिहासा विशयांत उलयतल्या, ताच्या वैभवा विशयान चर्चा करतल्या. आज सडावत आमचे परिसंवाद आसात आव्हानां, प्रश्नां, मुखावेली दिश्ट अशे चॅलेंजस हाचे वयर येवन रावल्यात. सो परिशद चड आनी चड गंभीर मुद्द्यां कडेन येता म्हणून म्हाका भोगता. सो हांव वयर येतना म्हाका प्रशांत बाब और अग्नी बाब म्हणलो ही इज बिल्ट एचएम. तो म्हळ्यार स्लोली टिचर जावन ताच्या उपरांत एचएम जावन आयला आनी आय एम इनबिल्ट एचएम सिन्स लॉंग. आय एम सिनियर टू यू. सो डिसिप्लिना खातीर आमी 10 minutes तुमकां दिता. 10 minutes each, 40 minutes. मागीर 20 minutes म्हाका आनी थोडे आमी क्वेश्चन आन्सर घेतले. ताचे पयले एक इश्यूज फ्रेम करचे म्हणून आसतलें आमकां. इश्यूज फ्रेम करता, इश्यूच्या फ्रेमा भितर आमी उलोवचें म्हणून. सो आयडेंटिटी, अस्मिताय, अस्तित्व सेकंड इश्यू, थर्ड मुखावेली दिशा, हे फ्रेम सोडून आमी भायर वचोंक ना. त्या फ्रेमा भितरच आमी उलोवचें हे म्हजें रिक्वेस्ट. आतां गोंयांत जावन 2 प्रतिनिधी आसात. एक केरळा जावन आसा, एक कर्नाटका जावन आसा. ते देखून गोंयांत जावन एकल्यान येवन प्रकाश नायक तुमी सिनियर आसा, तुमी येवन तुमचें प्रपंच मंडन करचें. 3 minutes each तुमी घेवयात. करेक्ट. अस्तित्वाक 3, अस्मितायेक 3, मुखावेले दिशाक 3, 1 फॉर कन्क्लुजन. At 9 I will knock. सगळ्यांक नमस्कार. वेदीर आशिल्ले आयच्या सत्राचे अध्यक्ष एचएम बाब, सेराफीन बाब, संदेश बाब आणि शेट्टी बाब आणि म्हज्या मुखार आशिल्ले सगळे म्हजे भाव भयणी आणि इश्टानो. ह्या परिसंवादाचो विशय आसा कोंकणी अस्मिताय आणि अस्तित्वाचे प्रश्न, मुखावेली दिशा. ह्या विशयाचेर उलयतना हांव अशा एका वातावरणांत उबो आसा जेन्ना आमी जल्मदिसाची परबी भेटयतना लेगीत मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे आनी हॅपी बर्थडे अशे तरेचीं उतरां वापरतात. कोणाचो सर्गस्त जालो जाल्यार RIP, रेस्ट इन पीस अशें म्हणटात. राजभास चालीक लावपा खातीर परिसंवाद जातात तेन्ना आपली भुमिका म्हणपा खातीर 50% वयर इंग्लीश उतरां वापरून परिसंवाद फुडें व्हरतात. दिल मांगे मोर म्हणत रोहित शर्मा मारता 4 अशे तरेची कविता सादर करतात. आनी
कोंकणी लेखक वा कोंकणी शिक्षक हांचो जो व्हॉट्सॅप पंगड आसा, ग्रूप आसा, त्या ग्रुपाचेर कोंकणी बरयनासतना फकत इंग्लिशीन बरयतात. अशा वेळार जेन्ना ह्या अशे तरेच्या कोंकणी परिशदेच्या आयोजन समितीचे लोक आयोजन करतात तेन्ना ते आपलो पयसो 15-15 दिसांचो वेळ वगडायतात आनी आमकां मात 2 दिसांच्या परिशदेच्या अधिवेशनात प्रतिनिधी जावपाक मेळना किंवा जायना, प्रतिनिधी जावपाक जमना. परिसंवादात वा साहित्य सादरीकरणाच्या कार्यावळीत एखाद्या कवीक वा लेखकाक आमंत्रित करतात तेन्ना हे लेखक आनी कवी फकत आपल्या सादरीकरणा आदी अर्दवर पयलीं हांगा हाजीर जातात आनी आपली कार्यावळ जातकच हांगासरल्यान पळयतात. आमचे लेखक कवी पाठ्यपुस्तकात आपलो लेख, कथा वा कविता वतात तांकां आपल्या संमेलनाच्या वतात अशा लेखकाक किंवा कवीक असल्या संमेलनाचें सैर सुद्दां कांय आसना. आमी शिमग्या मांडार वचपाचें सोडलां, धाला मांडार वचपाचें सोडलां, फुगडी घालपाचें सामान्य बायलां विसरल्यांत, पूण गरबा घालपाक मात ती विसरूंक नात आनी आमच्या सांस्कृतीक दायजाक आव्हान दिवपाक ती तयार जाल्यात. अशा वेळार आमी अस्तित्वाचो प्रश्न मांडटना हांव एक कमीत कमी उण्यांत उणी इंग्लीश उतरां वापरून म्हजो पेपर सादर करता. अस्मिताय म्हणल्यार कितें काय? अस्मिताय म्हणल्यार फकत अभिमान न्हय, तर एका अर्थान ती आमच्या अस्तित्वाची जाणीव. म्हजे नदरेन अस्मिताय आनी अस्तित्व एकामेकांच्या हातांत हात घालून वता. पयलें अस्तित्व काय पयली अस्मिताय? म्हाका दिसता आमचें अस्तित्व आसल्यारूच आमची अस्मिताय थारतली. जे वरी म्हजो आवय बापूय म्हज्या अस्तित्वाची कुरू, तेच वरी अस्मिताय ही आमच्या अस्तित्वाची कुरू. दर एकल्याची अस्मिताय ताचे कृतींतल्यान, वृत्तींतल्यान, उतरांतल्यान, वागपांतल्यान व्यक्त जाता. न्हय ती जावपाकूच जाय. मनीस हो काय मुल्यां, काय संस्कार, काय परंपरा, काय रिती रिवाज, दायज आनी काय आदर्श घेवन जगत आयला. आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां घालून दिल्ले आदर्श, आमचे रिती रिवाज, आमची परंपरा, आमचेर जाल्ले संस्कार आनी आयज मुखार व्हरतात. आमी आयज मुखार व्हरतात काय कितें? व्हरनात जाल्यार आमी दिसान दीस असंवेदनशील जावपाक लागल्यात अशेंच म्हणचें पडटलें. आमचे मदीं आशिल्ल्या संवेदनांनी आमकां मुखार जगपाक आनंद दिवपाक जाय. जंय संवेदनाच ना जाल्यार थंय आनंद ही भावनांनी खंयची अशें खंतीन म्हणचें पडटा. आमी 61 मुक्त जाले, 67 आमी जनमत कौल जिखलो आनी आमी शासना खातीर महाराष्ट्रांत वचपाचो मार्ग आनी भंय काबार केलो. परकी वसाहतवादांतल्यान मुक्त जावप ही आमच्या अस्तित्वाची पयली कुरू आसली जाल्यार जनमत कौल जिखप ही आमची वेगळी अस्मिताय दाखोवपाची, राखपाची बुनयाद आसली. 1975 आमी कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळोवन घेतली. 87 आमी कोंकणी हीच एकमेव गोंयची राजभास करची ह्या हेतान 1985 सावन कोंकणी परजेचो आवाज ह्या बॅनरा खाला एकठांय येवन 555 दिसांचें खर आंदोलन केलें आनी गोंयची राजभास कोंकणी केली. 1987 आमच्या गोंयाक कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून संसदेन आनी पर्यायान राष्ट्रान मान्यताय दिली. 1992 आमचे कोंकणीक घटनेच्या 8व्या परिशिश्टात सुवात वेळी ती भारतीय चलनात आयली. तिका सरस्वती सन्मान आनी भारतीय ज्ञानपिठाची दारां उक्ती जाली. संसदेत वचून आयज आमचो खासदार ताठ मानेन उबो रावून कोंकणींतल्यान उलोवंक शकता, आमचे प्रस्न मांडूंक शकता. हे सगळ्यो घडणुको ह्यो आमची स्वतंत्र अस्मिताय आनी आमचें स्वतंत्र अस्तित्व राखपा खातीरूच आसल्यो. वसाहतवादांतल्यान मुक्ती वा स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या उपरांत कोंकणी समाजाक स्वायत्त जावपाचो आसलो. आमी ते दिशेन गेले आनी ताची फळां आमी आयज चाखतना दिसतात. हें केदें म्हणलें आमचें येस आनी जैत. हें जैत म्हणल्यार हो आमचो पुरुशार्थ. खंय आसली आमची भास कोंकणी आनी तिका आमी खंय पावयली पळयात. शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण करपाचो हो प्रकार, नाजाल्यार हेर भारतीय भाशांचे माणयेक मांडी तेंकून बसपाचो अधिकार तिका आनी पर्यायान आमकां खंय मेळटलो आसलो. एखादी भास जेन्ना राष्ट्राच्या चलनाचेर येता तेन्ना ती राष्ट्रीय भास जाता. ते नदरेन कोंकणी ही भास राष्ट्रीय भास. देखून हे राष्ट्रभाशे आड कोणूय उलयता वा बरयता जाल्यार तो राष्ट्रद्रोहूच जालो ना. येदें व्हडलें जैत मेळा आसतनाय केन्ना केन्ना आमी संकुचीत विचारांचे जातात. केन्ना केन्नाय लिपयांचो वाद तयार करतात. केन्ना केन्नाय कांय जाण कोंकणीक आयजूय मराठीची बोली म्हणून हिणसायतात. जे कोण अशा संकुचीत विचारांनी वागतात ते तांच्या नाशिल्ल्या अस्तित्वा खातीर झगडटात आनी आपलो पयसो वेळ मात वगडावन बसतात. हें तांकां कोण आनी कशें सांगतलो आनी सांगल्यार आयकतलो कोण? न्हिदिल्ल्यांक उठो येता पूण न्हिदेचे सवंग घेतिल्ल्यांक कशें उठयतले? हे असले लोक हालोवन धलोवन लेगीत उठचे नात. उठनात तांकां आनीक उपाय ना. वास्तवतेक सामकार वचच्या बदला अवास्तवतेक वेंग मारीत रावतल्याक वाऱ्यार सोडून दिवपाचो आतां वेळ आयला. काल ह्याच परिशदेच्या माटवांत नव्या शैक्षणीक धोरणाचेर परिसंवाद जालो.
नव्या शैक्षणिक धोरणात कोंकणी ही गोंयांत दर एका भुरग्याक सक्तीची जावची असो तो सूर आसलो. कोंकणी सक्तीची जातली जाल्यार म्हज्या मतान त्रिभाषा सुत्रात ती गोंयांत दुसरी भास जावपाक जाय. म्हणजे देशांतल्या खंयच्याय प्रदेशांतल्यान शिकपाक आयिल्ल्या भुरग्याक ती सक्तीन शिकची पडपाक जाय. 2020 चालीक लायिल्ल्यान हें भुरग्यांक आपले आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपाची मोख फुडें व्हरता. गोंय राज्याची राजभास म्हणून, संविधानान मान्य केल्ली राष्ट्रीय भास म्हणून आनी 95% गोंयकारांची बोली भास म्हणून कोंकणींतल्यान शिक्षण घेवपाचो अधिकार आमचे फुडले पिळगेक मेळपाक जाय. आमची अस्मिताय आनी अस्तित्व सुगूर करपाचें हें फुडलें पावल. सरकारी नोकऱ्यांत कोंकणी सक्तीची जावपाक जाय, तरच कोंकणी समाज म्हणून आमचें अस्तित्व राखून उरतलें. सरकार खंयच्याय पक्षाचें आसूं, आमची अस्मिताय आनी आमचें अस्तित्व राखपाचो वावर एखाद्रें सरकार करता आसत जाल्यार आमी ताका आदार करपाक जाय. कोंकणी शिक्षण ही आमची अस्मिताय आनी अस्तित्व राखपाचें फुडलें मिशन. आयज आमी सगळ्यांनी ह्या मिशनांत वांटेकार जावपाची गरज आसा. आयज कोंकणीच्या विरोधात जे कोण वावुरतात तांकां आमी भोगसूचे. कारण जेजूक खुरसार मारूंक व्हरतना जेजूनच म्हणिल्लें ते कितें करतात तें तांकां खबर ना, तांकां माफ करात. आमी बी तांकां माफ करुया. जे कोण कोंकणीक नकलामी करतात तांकां आमी आयजूय समजून घेवपाची गरज आसा. कारण हो तांच्या अस्तित्वाचो प्रस्न, अस्मितायेचो न्हय. ज्यो ज्यो अकादमी गोंयांत घडल्यात त्यो सगळ्यो सरकारी पयशांचेर चलतात. आयज तर जर तांणी आवाज केलो ना जाल्यार तांकां मुखावेल्या काळात भिरांत आसा म्हणून ह्यो नकलामी. रोमी लिपयेंत साहित्याचो उणाव येवपाक लागला तेन्ना म्हाका दिसता बऱ्या आनी दर्जेदार रोमींतल्या साहित्याचें लिपयांतर करपाचो वावर कोंकणी अकादमीक दिवचो आनी ते खातीर खासा लिपयांतर करपाक एका स्वतंत्र भास मानून सगळे जाण एकठांय उरचे ह्या शुद्ध हेतान लिपयांचो वाद कुशीन दवरून देवनागरी लिपी ही तिची मुळावी आनी भारतीय लिपी जाल्ल्यान ती सगळ्या थरांचेर आपणायल्या. आमची अस्मिताय ही देवनागरी लिपयेंत आसा आनी आमच्या अस्तित्वाची राखण तर फकत कोंकणीच आसा. आमची भुरगीं आयज शाळांनी कोंकणी विशय घेवन देवनागरी शिकतात. ते खातीर तांकां हिंदी बरोवप सोंपें जाता. कोंकणीक दुसरी नकलामी जाता ती मराठीच्या आमच्याच भावा कडल्यान. फाटल्या दिसांनी ज्ञानपीठकार भाई मावजो हांच्या एका वक्तव्यान गोंयभर बोवाळ जालो. मराठी ही गोंयची राजभास न्हय तर ती सहभास हे तेन्नाचे विधानसभेत मानून घेतलां. जरी गोंयचे जनगणने प्रमाण तिचो आंकडो दिसान दीस उणो जायत आसा तरी आयजूय तिका कोण आडमेळ्या हाडिना. हे भाशे संबंधान म्हणजे मराठी भाशे संबंधान 1991, 2001 आनी 2011चे जनगणनेंतले भाशीक आंकडे पळयल्यार तुमकां अजाप जातलें. 1900 लोकांचो आंकडो आसलो 6,02,626. मराठी आपली आवयभास म्हणून नोंद करपी लोकांचो आंकडो आसलो 3,90,270. जाल्यार 2001 कोंकणीचो आंकडो 6,02,626 वयल्यान पावलो 7,69,888 आनी मराठीचो आंकडो 3,90,270 वयल्यान पावलो 3,04,208 आनी अजापाची गजाल म्हणल्यार 2011चे जनगणनेत कोंकणीचो आंकडो 7,69,888 वयल्यान पावलो 9,64,305. मराठीचो आंकडो 3,04,208 वयल्यान पावलो 1,58,787. 2021ची जनगणना कोरोनाचे महामारी खातीर जाली ना. 21ची जनगणना जाल्ली जाल्यार कोंकणीचो आंकडो नक्कीच 12 लाखां मेरेन पावला आसतलो आनी मराठीचो 1.5 लाखां वयल्यान 75,000 पावला आसूं येता म्हणपाक रजाव आसा. असोच दर जनगणने प्रमाण कोंकणीचो आंकडो वाडटो आनी मराठीचो आंकडो देंवत गेलो जाल्यार केन्ना तरी सरकार मराठीचो सहभाशेचोय दर्जो काडून उडोवंक शकता. ते खातीर आमकांय चिंता आसा. मराठीच्या कार्यकर्त्याक हो दिसान दीस देंवपी आंकडो नक्कीच सतयता. म्हणून तर तांकां मराठी खबरापत्रां कितली खपतात ताचो चाटे पावलाक दाखलो दिवचो पडटा. ही छापील माध्यमाची उदाहरणां दिता आसतनाच गोंयची इलेक्ट्रॉनिक माध्यमां जी सर्रास कोंकणींतल्यान चलतात तांचो उल्लेख करपाचो ते सोयीस्करपणान टाळटात. जेन्ना भाई मावजान एकूच वाक्य उलयलें तेन्ना दिसान दीस अल्पसंख्यांक जावपी मराठीच्या लोकांनी भाई आड, ज्ञानपीठ आड आनी कोंकणी आड वक्तव्यां केली. पूण सगळो कोंकणी समाज मात तांच्या संस्था सयत कित्याक निद्रावस्थेत वा शवासनात गेलो तें कळपाक मार्ग ना. कोंकणी आड, भाई आड आनी ज्ञानपीठ आड उलयतल्यान जे कोणें एक कोंकणी संस्थेन वा कांय हाताच्या बोटार मेजपा इतल्या लोकांक सोडल्यार कोणेच तांचो एखाद्रें पत्रक काडून निशेधूय केलो ना. आयज हें भाई आड जालां, फाल्यां आनी कोणाय आडूय जावं येता. आयज आमी संघर्शाक भिवपाक लागल्यात काय कितें? काय परतूनय आमच्या विचारां मदीं असंवेदनशीलताय आड येता? हीच काय ती वेगळी तरा? साहित्य अकादमीचेर बहिष्कार घालपाच्यो गजाली करप सोंपें, पूण आमचे कोंकणी आड कोण तरी बरयता, उलयता जाल्यार हे लोक वगी कित्याक रावतात? म्हणजे ह्या लोकांक कोंकणी ही भास म्हणून मेल्यार जाता पूण हांची लिपी मात उरूंक जाय हो कसलो तर्क? हाचे वयल्यान हांचे भाशे वयलें आनी पर्यायान लिपी वयलें प्रेम हें कितलें बेगडी आनी कितलें उखलाप हें तें कळटा. आयज आमी नवे घटक घडोवपी खुबशे शिक्षक
साहित्यिक विचारवंत आणि बुद्धिजीवी वर्गूच हातात बेडयो आणि तोंडाक कुलपा ठोकून मने जावन रावल्यात. व वर्गूच जर मोनो जालो जाल्यार कशें जातलें? एक काळ असलो वच बुद्धिजीवी विचारवंत लेखक शिक्षक रस्त्यार देऊन मार खावन आपली अस्मिताय पडटालो. आयज तो काळ उरूंक ना, पूण निदान आतां त्यो हातांतल्यो बेडयो काडून शेवटून मारात, तोंडाक लायिल्ल्या कुलपांच्यो चाव्यो सोदात आनी तुमच्या तोंडाक मुक्त करात. एखादो पुरस्कार तुमकां व्हड करिना जाल्यार तुमच्या विचारांनी एखाद्या पुरस्काराक उंचाय फावो जाता हें तुमच्या सारक्या बुद्धिजीवीक सांगप म्हणल्यार हांवें ल्हान तोंडात मोठो घास घेवप जातलें. आमच्यो संवेदना दुयेंत पडल्यात, आयसीयूत पावल्यात जाल्यार आयज ह्या संवेदनांक व्हेंटिलेटर लावन प्राणवाय फुकपाची गरज उपरासल्या. संवेदना जितो जाल्या बगर आमकां फुडें वचपाक मेळचें ना, नाजाल्यार मुखार आमची अस्मिताय आनी आमचें अस्तित्व सोदपाकूच आमच्यो तकल्यो काबार जातल्यो. आतां आमची मुखावेली दिशा कितें ती पळोवया. फाटल्या दिसांनी घडिल्ल्या एकूण फाटभुंयेचेर अस्वस्थ जाल्ल्यान कांय समविचारी लोक अरविंद बाब भाटीकार हांच्या नेतृत्वा खाला 22 सप्टेंबर 2024 ह्या दिसा मडगांवांत एकठांय आयले. उदय बाब, भाई मावजो, फादर आतायत, पांडुरंग बाब नाडकर्णी, शिवदास बाब, चेतन बाब आचार्य, अनंत बाब अग्नी, रत्नबालाबाई दिवकार, महादेव नायक, राजन बाब शेटये, दिनेश बाब मणेरकार, रमेश बाब कोमरपंत, स्नेहलता भाटीकर बाय, दामोदर बाब घाणेकार, शैलाबाई मावजो, पार्वतीबाई नाडकर्णी, बादालूबाई डायस आनी हेर लोकांनी एक संस्था घडोवपाचें थारायलें. ते संस्थेचें नांव दवरलां कोंकणी राखणदार. हे संस्थेचो निमंत्रक म्हणून ह्याच म्हालगड्यांनी म्हजी निवड केल्या. हे संस्थेचें मुखेल काम आसा ते सरकाराक राजभास कायदो चालीक लावपाक आदार करप, राजपत्र कोंकणींतल्यान काडपा संबंधान सरकाराक आदार करप, वर्तमानपत्रांनी येवपी सगळ्यो सरकारी जायराती कोंकणींतल्यान छापपा खातीर सरकाराक आनी पर्यायान वर्तमानपत्राक आदार करप, बशीवयले तक्ते, शाळेंतले तक्ते, ग्रामपंचायतींतले तक्ते, नगरपालिकांतले तक्ते, ग्रामपंचायतींतल्या आनी नगरपालिकांतल्या बसकांची इतिवृत्तां देवनागरी कोंकणींतल्यान बरोवपा खातीर गरज त्या सरकारी आनी निमसरकारी संस्थांक आनी खात्यांक आदार करप अशी जायतीं कामां आसात. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां कोंकणी पत्रां आयल्यार सरकार कोंकणींतल्यान जापो दितले म्हणून. पूण आमची तयारी आसा तर सरकाराक कोंकणींतल्यान पत्रां बरोवपाची, नाजाल्यार कोंकणी राखणदार हे संस्थे मार्फत लोकजागृती करून कोंकणींतल्यान पत्रां कशी बरोवची ताचेर कार्यशाळा घेवं येता. कामां खूब आसात. ह्या संदर्भात सरकारान हात फुडें केला जाल्यार आमी कोंकणी राजभास चालीक लावपाक सरकाराक हात दिवया. काल सांजवेळा जाल्ल्या शासन आनी लोक प्रशासनात राजभाशेचें म्हत्व ह्या परिसंवादात हाचेर सविस्तर विचार जाला. तेच परी हे खातीर एक दबाव गट तयार करपाची गजालूय आयल्या. 22 सप्टेंबराकूच कोंकणी राखणदार ह्या नांवान एक गडगंज असो दबाव गट तयार जाला. परिसंवादात आयिल्ल्या सगळ्या प्रस्नाक जापो दिवपाक हो गट कार्यरत करपाचो आमचो हावेस आसा. कोंकणी राखणदार हे संस्थेचें काम मतदारसंघावार सुरू जालां. दर एका मतदारसंघात उण्यांत उणे 10 लोक हे संस्थेक जोडचे अशी अपेक्षा आसा. चड असल्यार कांयच लुकसाण ना, पूण ते चड करून कोंकणीचे निस्सीम भक्त आनी वावुरपी आसचे, चड करून तरणाटे आसचे. ते नदरेन आतां मेरेन 16 मतदारसंघांनी वावुरप्याक जोडपाचें काम पुराय जालां. अजून 24 मतदारसंघ उरल्यात. वावुरप्यांनी स्वताक आपापल्या मतदारसंघांनी जोडून घेवचे. फुडल्या एका म्हयन्या भितर उरिल्ले 24 मतदारसंघ पुराय जातले अशी आस्त आसा. 40 मतदारसंघ म्हणल्यार उण्यांत उणे 400 लोक. ते मुळाव्या थरार एकठांय हाडप, त्या लोकांक मुळाव्या थरार एकठांय हाडप ही मोख आसा. मागीर आमचे कडेन घट्ट अशी 400 वावुरप्यांचे मनीसबळ तयार जातले. ही संस्था कसलेच तरेचो संघर्श करपाक घडोवंक ना, जाल्यार कोंकणीच्या वावराक आनी राजभास चालीक लावपाच्या सरकाराच्या यत्नाक हातभार लावपा खातीर घडयल्या. मुखावेल्या काळात कोंकणी अस्मिताय आनी कोंकणी मनशाचें अस्तित्व राखपा खातीर ही संस्था मुखावेली दिशा थारायतली. चलात, आमचें पयलें काम धर्माविरयत, जातीविरयत घडयिल्ले कोंकणी राखणदार ही संस्थे खाला एकठांय येवपाचें आसा. ही मुखावेली दिशा सफळ जावची अशी आस्त बाळगितां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं प्रकाश बाब. ताचें सिंगल एजेंडा आसा कोंकणी राखण दळ म्हणून. दॅट इज द ओनली मुखावेली दशा. आतां चंद्रबाबू तुमी तुमचें मत म्हणटा.